भुरग्यांक सांगले खंय क्लासीन वचा म्हणून 2 भुरगे येयले सांगले स्कूल हॅज बीन लेफ्ट सो यू ऑल मूव आउट. सो ते भायर सरले भुरगे सगळे धांवन येवपा लागले. कोण तरी स्लीप जावन पडलो. तेजे उपरांत सगळे भुरगे पडले. एक 20-15 भुरगे असलेले. मागीर एम्बुलन्साक फोन केले. टिचरान खंयचे फोन केल्ले. एम्बुलन्स अजून पर्यंत येवना. आतां आमी आपली ओन गाडी प्रायवेट गाडी घेवन सगळ्या भुरग्यांक थंय पावयले. पेरंट्साक फोन करून सांगले की यो तुमच्या भुरग्यांक हांगा भुरग्यांक खंय येयल्या कॉटेज हॉस्पिटलान कॉटेज वचून आसा. भुरगे एकामेकाक क्लॅश जावन सकयल देंवले ते फर्स्ट फ्लोरा वचून आनी 108 फोन मारले. आजुनूय 108 येवंक ना. लास्ट आमी सर आनी हांवें गाडयेन घालून घेवन येयले तांकां भुरग्यांक. ओके कशें भुरगे कशें आतां आतां मातशें थोडे बरें आहा. एकट्याची मातशी भलायकी बरी ना. ते एकटी चेडू आसलें तेका GMCन हें केलें शिफ्ट केलें. खबर असेल ते एकदम सारखे इस्कूल सुटली मरे आणि सगळे धांवपा लागले ते भुरगे. ते शिडे वयले एकटे वयल्यान एकट्यान पडले ते सगळे. आतां कितें म्हटलें डॉक्टरान आतां बेश्टें ते हातान दुखता म्हणून ते एक्सरे काडपा लायले आनी काय ना. सभी लोग एक ही बार अभी बाहर आए ना. बाहर आने के बाद एक लड़का गिरा बोलता है. उसके ऊपर सभी गिरा. तो बाद में वो थोड़ा इधर सभी थोड़ा इधर उधर हाथ को और पेट को से थोड़ा थोड़ा मार लगा उसको. अभी कोई लड़के को भी थोड़ा इधर मार लगा बोलते हैं. गोली दिया डॉक्टर ने और 2 गोली इधर है. और कितना बच्चा लोग है और है अंदर. लाइन से जा रहा था. सब लोग गिरा मेरा ऊपर और चलते गए मेरा ऊपर से. और फिर अभी क्या बोला डॉक्टर अभी अच्छा है. आमी भुरगे मातशे येता आसतना क्लॅश जावन ते भुरगे पडले. आमी मागीर 1008 कॉल केले आनी कॉल करता आसतना ते नियरली अजून पर्यंत ते येवना. मागीर आमी आमचे ओन व्हेकल आशिल्ले ते सगळे टिचरींनी तेंची व्हेकल आसा व्हरून तांकां कॉटेज हॉस्पिटलाक घातले. Actually today being teachers day, children were really excited. As I said earlier, like after the teachers day program got over, they were going back to the classes as usual. We were trying to get them down properly, but then the excitement was quite a lot, I must say. So a child was pushed. Almost one child fell down, and then you know how it happened. It was a real stampede, and most of the other even the headmaster and others also fell. It's not that the children did, but children did not even see that the headmaster was there. But we managed to get it done. But then due to some stampede, like there was some suffocation on the lid, and first aid is given. Like we brought the kids. what about 108 108. So I'm sorry to say it doesn't come on time. It's not helping me in any way. Every time there is emergency in my school, I call, but they don't come. I think they came just 2 years back for some major problems that happen. After that, they are not coming.